Sermon, ogla, stuti, maima, Christa, sasnacha, देव बरो दीस दिवं तुमकां मोगाळ याजक भावानो, धर्म भयणीनो, भाऊ भयणीनो. थोड्याच वेळान दियाकोन ॲरन बाबुश हाच्या याजकी दिक्षेची संभ्रमीक देवस्तुती आमी सुरवात केल्या. ताका याजकी दिक्षा दिवंक मंगळूर धर्म प्रांताचे गुवळे बाप अदीक मानादीक पीठ पौल साल्डाना हांगासर येदळूच येवन पावल्यात. तांकां आमी मोगाचो येवकार मागता. देखून तुमची मोबायलां स्विच ऑफ करा वा सायलंट मोडार दवरा. हे समर्मीक देवस्तुतीची घनता सांबाळूंक नमेरलेले फोटोग्राफर तशेंच व्हिडिओग्राफर्स आसात. देखून तुमी कोणी फोटो वा व्हिडिओ काडूंक फुडें येनासतना आमकां सहकार दिवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. कर्नाटक गोंय कार्मेलीत कुटुंबा तर्फेन तशेंच दियाकोन ॲरनाच्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक याजकी संस्करणेचे देवस्तुतेक माया मोगाचो येवकार मागता. आज याजकी संस्करणी घेवंक आसच्या दियाकोन भाव ॲरनाची मोठव्यान वळख करून दिवंक आशेता. दियाकोन ॲरन बाबुश रॉड्रिगस जप्पू फिरगजेच्या लीना रॉड्रिगस आनी देवादीन ऑजवल्ड रॉड्रिगस हांच्या तेगां जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. ताच्यो दोगी व्हडल्यो भयणी ट्रिजा जेन डिसोजा आनी लिजा किरण डिकुन्ना लग्न बेस सोडून आपल्या कुटुंबा सोवें जिवन आसात. दियाकोन ॲरनाचें कुटुंब थोड्या काळाक कुलशेखर फिरगजेन वस्ती करनासलें. त्या वेळा कार्मेल गुड्याक तवळ तवळ भेट करनासलो ॲरन बाबुश आपल्या वडिलांच्या कबलातेन 2009 इसवेन कार्मेल वर्दीक भरती जालो. गोंयांतल्या म्हापसांत उदेवी तरबेती जोडल्या उपरांत मड्यांतरच्या आशादीपांत ताणें PUC केली. मैसूरच्या कुशाल नगरांत 2013 इसवेन ताणें ताच्यो पयल्यो आंगवण्यो केल्यो. मैसूर पुष्पाश्रमांत तो तत्वशास्त्र शिकलो आनी तशेंच जेप्पू सांजुचे सेमिनारीन देवशास्त्र शिकलो. गेलो त्या वर्सा ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर अदीक मानादीक पीठ पौल साल्डाना मंगळूरच्या गोवळी बापांनी ताका दियाकोनाची दिक्षा दिली. त्या उपरांत ताणें गुलबर्गा मिसांव गांवांत आपली दियाकोनाची सेवा दिली. दियाकोन ॲरन शिकपांत हुशार, एक उत्तीम संगीतगार आनी गावपी, निपूण खेळगाडी, एक बरयणार. असल्या मुखेलपणाच्या देण्यांनी भरिल्लो पवित्र सभेंत आनी कार्मेलीत वर्तांत ताका बरें भविश्य आसा. हांवें तुका नांवान आपयला, तूं म्हजोच. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांतलीं सोम्याचीं उतरां आपल्या याजकी जिणयेचो नारो जावन ताणें घेतिल्लो आसा. आपलो वेळ, देणी, संपन्मोलां आनी आपलें जिवीतच सोम्याच्या चरणी अर्पून संपूर्ण तरान सोम्याचो जावंक आशिवच्या दियाकोन ॲरना खातीर हे देवस्तुते वेळी प्रत्येक जावन आमी मागया. आतां दियाकोन ॲरन गोवळी बापा आनी 6 बेटोणेकरच्या सर्व्याजक सोवें ताचे आवय बराबर पुरुशावार अल्तारीक चमकतना सर्व आमी उबी रावया आनी गायन पंगडा सोवें प्रवेश गीत गावया.
मोगाळ भावा भयणीनो, प्रस्तावान येदोळूस स्पश्ट तरान आमकां समजयलां आमी कित्याक आसां. केवल एक संभ्रम न्ही, एक जबाबदारी आनी एक मिसांव घेवच्याक आयतो जाल्लो हो तरणाटो ताका संपूर्ण तरान देवाच्या हातान समर्पण दिवंक. देखून आयची ही सगळी रीत भोवरता बरीत. देखून आमी सगळें गमन ह्या रितीचेर आनी ह्या मिस्तेरांत हाडच्याक देव आमकां आपयता. याजकपण एक देणें आनी एक मिस्तेर म्हणटा सांजुआम पावल ताच्या याजकपणाच्या 50व्या वर्साच्या संभ्रमा वेळार ताणें बरयल्ल्या ताच्या ल्हानशा अनुभवाच्या पुस्तकान हो एक मिस्तेर. देखून आमी हो नाटक न्ही, बगार एक मिस्तेर, देवाचो मिस्तेर. कितलो गुंडायेन तो समजत हांव, तितलो गुंडायेन आमकां समजूंक आसा म्हणलो अर्थ ह्या मिस्तेराचो. देखून ह्या याजकपणाच्या संस्करणेच्या कार्यांत भितर सरता आसतना आमचें तन आनी मन धन सोम्याक भेटोवच्याक पयल्या सुवातेर आमचीं काळजां ताका भेटोवया. पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Please
सत्याने मानून घे. इतक्या पवित्र त्या संगती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच सुप्रभू, एकलोच ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणयार पडोसो तूं उपेग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विसून काडताय त्या तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकाक थिरासणेन तुजे कुशेक कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणयारपणांत आनी जिवितांत क्रिस्तांतय तुका महिमा हाडूंक तो पावो, जो तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. बसा. आमी आयकूंक गोंयचें देवाचें उतर. मनशा कुळांतय देवाकाचो अपरिमीत मोग उगडापो करता. आमी हर एकली देवाची विंचलेलीं ताची विंचणारां. ताचे दृश्टेन आमी मोलादीक. ताचो मोग आपणावचो आमकां अत्युत्तम फायदो. हेर सगळें लुकसाण वा नाम फायद्याचें. तो मोग आपणावन त्या मोगांत आमी केदाळ रावता, त्या वेळा आमी येतेश्ट फळ दिवंक शकता. असलो पुरबायेचो संदेश दिवची वाचपां आतां आमी चीत दिवन आयकुया. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तर आतां जाकोबा, तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायेला, तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलों. न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सडवणेचें मोल कशें दिलां. तुजे बदला एथिओपिया आनी सेबा दिल्यांत. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. आनी हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुजे बदला मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दितां. भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसां. तुजे संततेक हांव उदेंतितावन फाटीं हाडटलों आनी अस्तमतेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें बडुका. ससना क्या
सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्माना वयर राजवट चल्ले तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याज पवित्रा तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी प्रजा संतोषान तुझे सेवेक लागतली फाल्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याज तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याज सांपावलून फिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सोर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो खोयर म्हूण हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एक शेवट. नियम शास्त्राविधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना, बगर म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हे भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांवें जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हें सकड हांवें इतल्या भितरच जोड जालां म्हणून न्हय, वा हांवें येदोळूच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय, तरी पूण हांव आजुनी दावंत आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवेंय ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भाव भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वोद्दाडतां. शेवटी मेळोंक आशिल्ल्या इनामाचेर दिश्ट कोसोवन, म्हणजे जेजू क्रिस्तांतय उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्याक तयार आशिल्लें इनाम जोडी जाय म्हूण हांव साधन करून धांवतां. देवाचें उतार हें. देवाचें पुरस्कार. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक चाकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फोळ दिजय, उरचें तसलें फोळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश तुमकां, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हे दया करून बसा. आता याजकी दिक्षेची रीत सुरू जाता. कोणाच्याच दाबावाक वळख जायनासतना स्वंत कुशेन याजकपणाची जबाबदारी हातीन घेवंक फुडें येता म्हणून दाखोवंक आतां दियकवंताचें नांव उलो केल्लेंच हांव हाजीर आसा म्हणून सांगून फुडें येता. त्या उपरांत आमचे प्रांतीय वडील तो ह्या वर्गाक फावो म्हणून बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बिस्प ताका याजकी वर्गाक विंचता. तवळा मागीर उबे रावन सोम्याक दिनवसुव्यांक गिताचो श्लोक घावया. ही विंचोवणेची रीत जाल्लीच गवळी बाप याजकी जिविताच्या म्हत्वा विशान शिकवून दितले. याजकी संस्कारनी घेवंक आसा तो मुखार सर. डियाकॉन एरन बाबूश रॉड्रिगस. भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक याजकी वर्गा उबा रात म्हणून पवी सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय. ख्रिस्ती भजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताजेर जबाबदारी आसलेल्यांचे मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हणून दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. उबी रावया. दया करून बसा. जेजू क्रिस्त थंय
म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हायस्कुलाच्या भुरग्यांक जीवन ज्योती शिबीर करतना तांची पुरासाण काडूंक आनी एका शिकवणेक तयार करूंक एक जोगतें एक्शन सॉंग शिकयताले. आमच्या विशयांत आमी समजणी आनी जाणवाय जोडचीं विधानां ह्या विशीं शिकोवन दिवच्या पयलें सादारण हें एक गीत शिकयल्लें आसा. हांव कोण, हांव कितें, म्हज्या जिणयेक अर्थ कितें, हांव कसो, हांव कित्याक, जिणयेंत कितें करतलो वा करतलीं. हांव गीत गायना तरी हे शब्द मात्र सांगता. हांव कोण, हांव कितें. हीं सवालां भोव सादी पूण जापी खंडीत जावन कश्टांच्यो आनी दिवंक जाप सगळी जिणी पावना. ह्या सवालांच्या वळीक जर तर ह्या जागपणाची अस्मिताय वा आयडेंटिटी सोदून काडूंक ह्या हांव आसल्या कडेन ह्या जाग म्हणलो शब्द घालो तर आयच्या दिसाचो महत्व सोदून काडूंक कांय उपकारतलो. ह्या जाग कोण, ह्या जाग कितें, ह्या जागाच्या जिणयेक अर्थ कितें, ह्या जाग कसो, ह्या जाग कित्याक, जिणयेंत ह्या जाग कितें करतलो. आज दियाकोन एरन बाबूश रोड्रिगस दिक्षा घेवंक भायर सरला. लांब काळाची तरबेती आनी पारखवणी जातस देव परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत तो योग्य म्हणून दिसोन आयला म्हणून आतां प्रोविन्शियल बापान सांगलें. तो दिसोन आयला म्हळ्यार आमकां स्पश्ट कळीत ना देवाची कितें. आमच्या प्रमाणें देवाचें आपोवणें ताका आसा म्हणून पवित्र सभेन पारखून आसा म्हणा. तरी देवाच्यो वाटो कितें म्हणून ताच्या काळजांत देव सवकास उगडाप्यो करता. आमच्या पार्टीन आमकां तें दिसून येता. थोडे गूण, थोडी लक्षणां, थोडे रिती निती प्रमाणे आमी ताचे वयर एक वाकमूल दिवची आसता. येदोळ पर्यांत एरन बाबूश कोण आनी कितें आनी कसो आनी कित्याक कितें करतलो म्हणली वर्दी वर्सा वडिलांनी ताच्या तरबेती दारातावन घेवची आसा. तो भितर सरतना ह्या मेळांत विगाराची शिफारस आनी तशेंच इतर जाणांची माहेत घेवन एका तरान खात्री केला म्हणयेत देव ताका आपयता म्हणून. कित्याक देवान आपयल्लें ताका आपयल्लें हेरांक आयकोंक ना. ताणें मात सांगल्याच्या उतराचेर पातयेवन देवूच ताका आपयता म्हणून आमी समजूंक इल्लेशे कश्ट. तरी पवित्र सभेंत ही सोडल्यार दुसरी रीत आमचे कडेन ना. हांव तुज्या सांगात आसा, तुका आकारलो सोरेस्पर अशें सांगता भियेनाका. कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोस. हेचें पयलें वाचप इजायाच्या ग्रंथांतावन आमी आयकलें. भोव सोबीत उतरां 43 अध्याय तो. तर ह्या जावंक वेसो अभ्यर्थी कोण. पयलें सवाल. सोम्यान सोडयलेलो, पातकाच्यो सांकळी ताच्यो तुटयलेल्यो, कोट्या सक्तींक ताचेर अधिकार ना म्हणून बगार कोट्या सक्तींचेर ताका अधिकार आसा म्हणून आज सांगसो. तशेंच ह्या जाकांक आपलोच म्हणजे देवान आपणाचोच म्हूण करचें, तूं म्हजोच म्हणचें तें आयकोंक आसलेलो वेळ हो. मोइजे मोइजे, सामुएल सामुएल, सिमांव सिमांव, सावला सावला. देवान आपयल्लें तांकां मात्र आयकतलें चडावत. आनी तांणी दोन पावटी आयकल्ल्या वेळार सोमीच तो आपयता सामुएलीक. जाल्यार 2 आनी 3 पावटी, 2 पावटी 2 पावटी
3 फावटी ताका आयकल्लें. आमच्या भावाक एरन बाबुशाक देवान आपयला, ताका सोडयला आनी तूं म्हजोच म्हणला. ह्या फुडां जेजूक मात्र ह्या मनशाचेर अधिकार आनी जेजूच्या नांवान वावुरतेल्यांक ताचेर अधिकार. याजाक कोण? याजाक सोम्या जेजूची आस्त बदीक. हेर कोणेय ताचें काळीज वांटें करूंक, ताचो मोग सोरूंक, सोम्या कडचो ताका पयस व्हरूंक प्रयत्न केले जाल्यार तें देवसाराचें काम जाता. देखून व्हड सूख घडटा. देखून आमी सत्राय सांबाळटा याजाका कडेन चलोवन आसतना, वर्तन करता आसतना याजाक जेजूची आस्त बदीक. याजाक कितें? वॉट इज ए प्रिस्ट? हाच्या दुसऱ्या वाचपांत प्रत्येक जावन वाचप वाचल्या उपरांत, पयलें वाचप वाचल्या उपरांत आमी आयकलें त्या किर्तनांत, तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो सासणाक याजाक म्हणून. मेल्कीसेदेक, मेलेक म्हळ्यार राय, सेदेक म्हळ्यार नीत, नितीचो राय, आनी तो सालेम गांवचो राय. शालोम, शांती, हो शांतीचो राय, नितीचो राय. ही उतरां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत ताचें विवरण दिवन जेजू खरोच मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो याजाक. तो एकलोच, ताच्या पयलो दुसरो ना, ताच्या उपरांत दुसरो ना, तो एकलोच खरो याजाक. आनी एकच फावटी बलिदानाचें रगत, पाड्यांचें आनी शेळयेचें न्हय, बगर आपलेंच रगत घेवन खुद्द तो देवाच्या पवित्र स्थानार भितर सरला म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. नीज राय जेजू एकलोच, नीज याजाक जेजू एकलोच. आनी शांती स्थापन करूंक देवान ताका योग्य आनी पसंद जाल्लो बलिदान भेटोवंकू ताणें ताका विसरलें. आनी आज त्या एकाच बलिदानाचें परत आनी परत अर्पण करूंक ताका संवसारभर जण जाय. कित्याक जें आदिमागां जेरुजल्याच्या काल्वारीर घडल्लें तें रक्तान घडल्लें, आज रक्तावीण बगार उंड्या आनी वायनाच्या रुपार करूंक ताणेंच घडल्लो संस्कार येवकारिस्त निमाण्या जेवणा वेळार आनी कुर्साच्या पलंगार तें केल्लें, दोनी केल्लें बलिदान आनी हो गुर्तू समारंभांक ताका जण जाय. देखून सासणाच्या याजकाच्या नांवान एक याजक खंयसर रावता पळया बलिदान भेटोवंक, त्या क्रुसिफिक्साच्या मुखार रावता आनी क्रुसिफिक्साची सावळी ताचेर पडोवंक जाय. आनी तशेंच तो त्या वेदीच्या फाटल्यान रावता, तसो जागो तो, थंय मात्र ताका खरें मोल आनी ताचें खरी बुन्याद आनी गन आनी मान आमी समजता. रक्तावीण बलिदान भेटोवंक न मियारलेलो मणयारी जेजूच्या नांवान ताचें व्यक्तित्व नेसून ताचो एकच सॅक्रिफीस सोमेस तांच्या बाच्यावे खातीर परत आनी परत भेटोवचो. जशें दाखवालीचो सार ताच्या फांट्यांक लाभता आनी फळ दिता, तशें सोम्याच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं ससनाक बाळचो जीव ताचेर विश्वास दवरतल्यांक लाभय जायी. ही सोम्यान दाखयल्ली वाट. सोम्याच्या पातकांच्या बोगसाण्या खातीर बलिदान भेटयल्लें, त्या सोम्याच्या बलिदानाचें अर्पण परत आनी परत करूंक तें रगत आनी ती कूड समर्पण दिवंक ताका जण जाय. देखून तो याजकांक नेमता. केदी व्हड जबाबदारी ही. देखूनच मिसाच्या पयलें याजकाक एक सत्राय आनी एक उलो. थोड्यांच्या साक्रिस्तींत एक शब्द बरोवंक सांगल्यात. प्रिस्ट नो दॅट दिस इज celebrate this mass as if this is your first mass, as if that is your last mass, as if that is your only mass. याजका समजून घे, हे मीस तुजे जिविताचें पयलें मीस आनी निमाणें मीस आनी एकच मीस म्हणून तें भेटय म्हणून एक उलो आनी एक सत्राय आसा ताच्या सांगाता. जर तूं भेटयना जशी आज व्हड दिवेळार तुवें घेतलो संस्कार आनी त्या संस्कारा वेळार पडल्ली ती पुसून काडून नातली मर तुजेर न्याय तीर्प दितली. तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून ही मरच एक साक्ष जातली. दुसरे खंयचेय साक्षेची गरज ना. देखूनच देव
बसयता तूं उज्यांतल्यान वच, तूं न्हंयांतल्यान वच, तूं उदकांतल्यान वच, हांव तुज्या सांगात आसतलो. केदी व्हड जबाबदारी देव घेता आमच्या पार्टीन, तेदी व्हडली जबाबदारी आमची आमी करून घेवंक आसात. देखूनच पवित्र सभा म्हणटा, द प्रिस्ट एक्ट्स इन पेर्सोना क्रिस्ती कापितीस, लात्या भाशेन, पूण इंग्लिशान जाल्यार इन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट द हेड. जेजू क्रिस्ताच्या व्यक्तित्व नेसून, आमच्या मस्तकाचें व्यक्तित्व नेसून तो तें कार्य करता म्हणून. देखून ह्या जाकान मात्र मिसाचें बलिदान भेटोवयेत, ह्या जाकान मात्र जेजूच्या नांवान पातकां बोगसियेत. सोम्यासो मणयारी तो. तर याजाक कितें म्हणून आमकां समजलें. तिसऱ्या सवाल, याजकाच्या जिविताचो अर्थ कितें? सोम्याचें मिसांव खंयचें तें समजून तें जारयेक हाडटना ताच्या जिविताचो अर्थ ताका समजता. वतिकान दुसरी महासभा याजकांक सांगता, तुमचें पवित्रपण तुमी करच्या हर एका कार्यांत आसा म्हणून. तुमी हेरांक पवित्र करतना कितें करता? ताचे कडेन विचारलें, तुवें कितले फावटी वाचलाय बायबल म्हणून. हांवें एक 10 फावटी म्हणी सगळो वाचला म्हणालो, 10 फावटी. आनी कितले फावटी आयकलाय. ताणें एक ल्हानशें मेशीन हाडलें, ऑडियो, बायबल ऑडियो. सांगूंक जायना बिशप, सांगूंक जायना. सकाळीं हांव सान म्हणसर म्हज्या घरांत बायबल वाचते आसता. हांव म्हज्या पत्नीने सांगता, काम करतना या कितेंय करतना आमच्या घरा आयकूनचो बायबल मात्र. आमकां सांगूंक धैर्य आसा गी कातोलिकांक, ह्या जाकांक सांगूंक धैर्य आसा गी हांवें 10 फावटी वाचला म्हणून. आज एक सवाल, तुज्या जिविताचो अर्थ देवाच्या उतरांत लिपोवन आसा, सोदून काड. आनी याजक कसो आसा ते आमचो लोक सडावती सारता. हें सवाल, आमचो याजक कसो, पाद्र्याप कसो, विगार कसो, काजीतर कसो, नवो सुपिरियर आयला कसो, नवे प्रोविन्शियल कसो. आनी आज बाबूश याजक जाता तो कसो. जापी दुसऱ्यो आसतात, तरी पूण आमकां थोड्यो जापी पवित्र पुस्तकांत मेळटात. तो देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी, बोऱ्या गवळ्या बरी आमकां सोदून येता. तो आपोस्तलांचे बागोवन पांय धुल्ल्या बरी आमचे पांय धुवसो सेवाक तसो आसा. तो आमचे खातीर आपलो जिवूच दिवच्या ह्या देवाच्या पुताचें प्रतिरूप. हें ना तर जालें हेर खंयचीय जाप ती अर्दी कुरी आनी उपकाराक पडनातली. हेर खंयच्योय खबरो त्यो कांय गरजेक पडनातल्यो तसल्यो. देखून याजक कसो म्हणल्यार सवालाक खरी एका याजकान ताच्या जिवितांत ही जाप दिवंक आसा. आनी याजक कित्याक, आमकां याजक कित्याक जाय? याजक आमकां जाय गी. याजक हेरांच्या पयशांचेर होंदोन रावचे परावलंबी पॅराजायट्स गी. वा याजक आमकां कित्याक जाय? याजकाचीं उतरां आमकां जाय गी. याजक आमकां जाय सोम्याक दिसच्या रुपार दाखोवंक, आमकां बोगसूंक आमचीं पदकां, आमकां गूण करूंक, गूण करच्या सक्रामेंता मारिफात, आमकां आमच्या कश्टांत आनी दुखांत सांगाता रावूंक, मरणा वेळार आमचेर आकांत येता आसतना आमच्या सांगाता आसूंक, आमकां बरवसो खंडिल्ल्या वेळार बरवसो दिवंक, आमचीं दुखां पुसून काडूंक आमकां याजक जाय. सोम्यान केल्ले बरी आमचो मोग करूंक आनी सोम्याचो उपादेश पाळण सोमीनच आमचे मदें हजर आसा म्हूण सांगूंक हर एका याजका पिरगेच्या लोकांक म्हणा जाय, यू आर द क्रायस्ट हू वॉक्ड अमॉंग अस. तूं क्रिस्त आमचे मदें चलुल्लो म्हणून हर एका याजका म्हळें जाल्यार ताचें की व्हडलें कॉम्प्लिमेंट दुसरें ना. दुसरें खंयचेंय कॉम्प्लिमेंट इज युजलेस माय डियर फ्रेंड्स. निमाणें याजक जिणेंत कितें करतलो? हे दोळच्यो जापी सादारण ताणें कितें करी जाय म्हूण सांगतात. सांव पावलून दुसऱ्या वाचपान सांगलेल्या परी क्रिस्ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन मरणा पर्यंत ताचे सारको जायत तर ह्या सवालांची जाप तो सोदितलो. हर एक दीस दिवचे पडटली. आज ताचे संपूर्ण जाप आसची ना, तरी सगळी जिणी भर ताणें ही जाप दिता आसतना ताका एक मेल फांगत आसा, कुर्साचो सांजू हांव, कुर्साची जिणी. देखून तें उतर म्हणटात, लोकातावन देवा बेटोवच्या हाडलेलीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हातीन घेताय ताची देख घे. कुर्सायलेल्या सोम्याचे परी तुजी जिणी जावं. कुर्सायलेल्या सोम्याची जिणी तुजी जावं. सोमी देव तुका कुमो करूं.
आमी येदोळूच आयकलें याजकी म्हण्यारपण सेवेचें म्हण्यारपण म्हण याजक जाल्ल्या एका उमेदवारीन सुम्याच्या हिंडाची जतन घेवंक आसा, तांकां सुम्याची शिकोवण शिकोवंक आसा, तांकां सक्रामेंत वांटूंक आसात, तांचे पासत आनी आपणा पासून मागूंक आसा, निमाणें आपणाचेंच जिवीत एक बलिदान कशें देवाक भेटोवंक आसा. ही जबाबदारी दियाकोनान सारकी समजून घेतल्या म्हणलें खात्री करूंक आतां गुवळी बाप अभ्यार्थीक थोडी सवालां विचारून तपासणी करतलो. उमेदवार वय म्हाका खुशी आसा म्हणून आपणाची आशा उच्चारून सांगतलो. म्हज्या मोगाळ पुता, ह्या जागपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुका खुशी आसा म्हणून तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक ह्या जाकी वर्गांत बिस्पाचो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या जाकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवनपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेषवन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजित असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारोह तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. तुज्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबानासतना मागणें करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशाच्या सडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. एक याजक क्रिस्त सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी ताणें आपलो गुवळीक वावर इगजमातीचे शिकवणे प्रमाणे बिस्पाच्या आदेशा खाल विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलोलो दियाकोन आपले हात बिस्पाच्या हातांत घालून आपल्या धार्मीक वडिलांक तशेंच आपलो गुवळीक वावर करूंक आसच्या दियेसीच्या वडिलांक आनी तांच्या जाग्यार येतेल्यांक विधेयपण बसयता. तूं ह्या जाकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. देवाच्या आदारावेण मनीस आदुरो ताची निर्धार अस्कत देखून आमच्या दिव्यांक देवाच्या कृपेचें तेल जाय. आमच्या निश्चेवांक सांता भक्तांचे मजतेसोर तेंको जाय. ही मजत मागून आतां दियाकोन धर्नेर सरपडटना आमी ताचे संगत दिंबेर पडोवन देवाचो आदार मागया. पयलें गुवळी बाप सांता भक्तांचो आदार मागोवंक आमकां उलो दिता. त्या उपरांत आमी लदीन गावची. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या जाकी मणयारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देव बाप आपली शुभाम सर्गीची देणी वत म्हणून मागया. दयकन दिपिकला. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये भाग्य
भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत स्नानिक सुवा भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलो भाग्यवंत आंद्रे भाग्यवंत सुवा भाग्यवंत मोरी magdalena भाग्यवंत स्टेफाना भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत perpetua आणि felicita भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगोस्तीनी भाग्यवंत आतानाजा भाग्यवंत बाचिला भाग्यवंत मूर्तिनी भाग्यवंत बेनेडिक्ता भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दुमिंगा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत सुवा मोरिमियानी भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना भाग्यवंत तेरेसा भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया भाग्यवंत सुवाव ब्रिता भाग्यवंत सुसेवासा भाग्यवंत सुवाव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा भाग्यवंत कोलकाताच्या तेरेसा भाग्यवंत कुर्साचे मोरिये देवाच्या सोमे सांता भक्तांनो प्रसन्न जा Nivaram Kare Somya
तुझ्या मुनशावताराच्या गुटावर मी तुझ्या मुर्नानी पुन्हा जिवंत पवनावर मी पवित्रत्म्याच्या देण्यावर मी आम्ही पातकी तुझे भुईस बेक्सलयानी सांभाळ पाप सैबाक आणि सुमेश वर्गांच्या मुनियऱ्या तांच्या बेसां सांभाळ सोर लोका बरवो शांत आणि शांतीत लागी हाड आमकां तुझे सेवे घटकर आणि सांभाळ या विसलेल्या आशीर्वाद दी या विसलेल्या आशीर्वादी आणि पवित कर या विसलेल्या आशीर्वादी पवित कर आणि अभिषेक कर जेजू जीव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता क्रिस्ता दयेन आयकामका सर्वेस्पर आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता. तुज्या गणित उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दयेकन उबी रावया. भोव संतोषाची घडी ही येदोळ दियाकोनाचो भाव ॲरन बाबुश याजकी संस्कृतीची भोव पवित्र घडी ही धर्मदूतांनी पवित्र सभेच्या सेवकांच्या तकलेर हात दवरन पवित्र आत्म्याची मजत मागले बरी. आतां गवळी बाप आमच्या भावाच्या तकलेर आपले हात दवरून ताका दिक्षा दितले. त्या उपरांत हांगा हजर असले सर्व याजक ह्या भावाच्या माथ्यार हात दवरून मागतले. गवळी बापांनी माथ्यार हात दवरतना आमी उबी रावून मौनपणी तांचे बराबर मागचे. त्या उपरांत बसून गायन पंगडा सांगता पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. करून बसा.
ही पवित्र आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमची दये ही पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायल या संसाराक बुजवून हाडली Sergi suntos kaळजांत ओपूंक तूं ये दुनमन सगळी मोगान पेटूंक तूं ये मोग संदान बोगसांनी शिकूंक तूं ये अंधकारांत उजवाडाची आगठी जावन ये देण्याचे केंड परत जळोवंक तूं ये सभीन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बळ जावन ये भावार्थाचे देणे थीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तूं ये Sergi suntos kaळजांत ओपूंक तूं
बापाची आकटी जाऊन पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर काढून आमची दये ही पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायल्या संसाराक बुजवून हाडली. आता गवळी बाप उमेदवारीचेर संस्करणेचे मागणें म्हणटलो. ह्या मागण्या सगळे आमचो दियाकोन भाव एक याजक जावन बदलतलो. हे भोव अपुरबायेचें मागणें गवळी बाप मागतना आमी उबी रावन हे मागणें चीत दिवन आयकुया आनी ह्या विंचलेल्या खातीर प्रत्येक जावन मागया. देखून उबी रावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वांडताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायन थिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना ताचे सागाती आनी मणयारपणाच्या आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां तुवें विंचलें. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी काय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुज्या वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र ती परतून परतून समरमच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरनुतांक सगळ्या संवसारांत बावार्थ परगट करूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, आमच्या असत्कायेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो ओत्मो ताच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेले आदारी वर्गाचें मणयारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमानान सगळ्या संवसारार पावो आनी सर राष्ट्रांत जेजू क्रिस्त सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. देखून बसा. येदोळ दियाकोन आसुल्लो भाव एरन बाबश आपल्या सासनाक क्रिस्तसो याजक जाला. पवित्र सभेक आनी प्रत्येक जावन खारमेलीत वर्दीक एक नवो याजक फावो जाला. तो क्रिस्तच्या याजकपणान संपूर्ण तरान भागेली म्हणलो बायलो गुर्त जावन आतां ताचो देव पुण्याचो डिरेक्टर बाब दी फर्नांडस ताका मिसाची मुस्तायकी नेसयतले. ह्या वेळार आमी संतोषच्या उद्गारा सवें जेजू क्रिस्ताक नेसा म्हणलें गीत गायन पंगडा सवें गावया.
एक याजकाचे हात पवित्र, तो ते हात देवाचें बेसांव दिवंक, पातकां बोगसूंक, देवाची दयाळाय दुबळ्या धाकट्यांक ल्हान वांटूंक, पिडेस्तांक मागूंक आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ताक आल्तारीर हाडूंक, ताका बुकेल्ल्यांक खाण जावन वांटूंक उपयोग करता. देखून आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हात पवित्र तेलान मागता आनी सुम्याच्या गुडार्थ कुडीचे गुट संभ्रमूंक ते समर्पीत करता. सम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मागलेलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. एक याजक असो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचो सॅक्रिफायस भेटोवचो. देखून आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हातीं पवित्र बलिदाना खातीर लोकांन हाडलीं दानां उंडो आनी वायन दिता. जेजून कुर्सार भेटिल्ल्या बलिदाना परी नव्या याजकान आपल्या जिवाची जिवी बली सदांच बापाक भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप नव्या याजकाक याजकांचे मेळींत येवकार मागून तशेंच एकवट आसून माया मोगाचो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांती दितात. त्या उपरांत हांगासर आसले सर्व याजक ताका शांती दिवन याजकी वर्गांत स्वागत करतात. हे वेळी आमी बियनका हांव आसां संगी म्हणलें गीत गावया.
भिनका हांव आसा संगी मुजी दिसतीन तूं मोलादीक तुका काडला नवना पयला मोग तुजो हांवें केला धीक घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा धैर्याधीक भिनका हांव आसा संगी मुजे दिसतीन तूं मोलादीक तुका आकारला नावाला पयला मोग तुजो हांवें केला अदीक घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा धैर्याधीक भिनका हांव आसा संगी मुजे दिसतीन तूं मोलादीक
सवे जागरादी दिए नका हांव आसा संगी मुझे दिशीन तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला दी घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवे जागरादी दीनका आवासा संगी मुझे दिसी तू मोलादी दिए नका हांव आसा संगी मुझे दिशीन तू मोलादी आतां नवो याजक बिस्प आनी हेरां याजकां सवें पयले पोवटी मिसाचें बलिदान भेटयता. हे दिशेन आपल्या कुटुंबदारांनी मोगाच्यांनी हाडुल्ल्यो त्यो काणिको उपकारी काळजान स्विकार करून देवाक अर्पिता. ह्या वेळार आमी भेटवणेचें गीत गावचें. ह्या उपरांत मीस हर्षांचे बरीच मुखारून वेता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तेनु जातंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा, तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकाचे मणियारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासनीक कराराचो परम यजक कसो मागलो आनी तुज्या परिमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो नैसरायाळ याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां विसून काडता आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणान भागीदार जावंक पावता. मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान न्हवसरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यांक पास्काचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगान सोलोंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच तेच क्रिस्ता सारकें जावन ताणी तुका भावार्थाची आनी मोगाची तांबा नासतना गावाय दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयता साई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता.
तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta gutu pergetuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आंवकार मोरयेच्या तिचो पती सांजुजेच्या तुज्या भगिवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आविलाची सांतरेस कुर्साचो सांजुवांव जेजूचे ल्हान फूल सांतरेस आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायसांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदनाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडून संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वडसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवडी बापाच्या सांगाता समेस्त गवड्यां आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवका आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवका आनी तूं आपयत आसाय तें सगळें परजे बराबर बावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजी उजीर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवळ्या बापा संवसारान शिंपल्ल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना.
आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला, उजो तुज्या मोगासून. उंड्या रुपान काळजांत येवून फांकय उसवाड सर्गीसो. मुक्त तुजो स्वाती मोवा प्रसृची जिणीन मोलादी भोवा मोली. मुक्त सुस्वाती मोवा प्रसृची जिणीन मोलादी भोवा मोली. जेजू म्हज्या काळजांत
सोंसरा कायलोय मोच्या पातका खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविता साग सालोय मुझे खातीर तू सोंसरा कायलोय मोच्या पातका खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविता साग सालोय जेजू मोच्या काळजाक पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उब्या रूपान काळजाक देवा वांगय वसवाय सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेन मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेन मोलादी मोवा मोली पासवो सोरो दिवून पोषण करताय उंड्या रूपान येवून भुगतांबयताय पातका काळोख तो धांवडायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय पासवो सोरो दिवून पोषण करताय उड्या रूपान येवून भुगतांबयताय पातका काळोख तो धांवडायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय जेजू मोच्या काळजाक पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उब्या रूपान काळजाक देवा वांगय वसवाय सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेन मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेन मोलादी मोवा मोली मोगाचेनो अस्कत अबल नाफावो आसलेल्या म्हाका सोम्यान विंचून आज मागला आस्तावन हांव तुमकां बेसांव दितलो हें गीत हांव गायता आसतना तुमी म्हाका बेसांव दिया आनी म्हजे पसत मागा तुझी दी सदा मुझे रासो तुझे बिन जियेक मोजा नसो हर दीस एक हुस्को मुसो कोसो करूं सोम्या मोग तुझो तुझी दीस सदा मुझे रासो तुझे बिन जियो
मोच्या जिणेच्या खळक्या अंधकारात तुझा दनपारांचो सूर्य धर्माखा पोटलून तुझ्या गोपांत गरजा थाना सांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कतबल सैबासो तुजी दीस सदा मोजेर आसो तुजी विंची मोजान नोसो हर दीस एक सुस्को मोजो कसो करू सोम्या मो तुजो कष्टालारा मुझेर उपरासताना दाखय जिविताची दिशा सलवणेर अथमोनीर आसताना धर्माखा अखंड बरवोशा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कतबल सैबासो तुजी दीस सदा मोजेर आसो तुजी विंची मोजान नोसो हर दीस एक सुस्को मोजो कसो करू सोम्या मो तुजो शेकी सोमताना हे बोळ कुडींतले तुजो सांगात मुजो आधार निवार म्हाका मोरणा बिरांतेंतले जावं एकवट आमचो सरकार तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कतबल सैबासो तुजी दीस सदा मोजेर आसो तुजी विंची मोजान नोसो हर दीस एक सुस्को मोजो कसो करू सोम्या मो तुजो कसो करू सोम्या मोग तुजो प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गींच्या काणान आनी पिवनान दादोशी जालेले तुझे सेवक तुका महिमा आनी बावार्थ्यांक सडवण जोडतना शुभ वर्तमानाचे संस्काराचे आनी प्रितीमोगाचे विश्वासी म्हणयारी कशे मेळोवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां गवळी बाप ह्या मिसाचो संभ्रमीक आशिर्वाद आमकां दितलो. त्या उपरांत नवे याजक पयले पावटी आपले याजकी बेसांव आमचेर मागतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आपल्या पवित्र सभेंत मनशांची सेवा करूंक तुका आपयलेलो सर्वेस्पर देव समेस्तां खेरीत भाशेन कश्टतल्यांनी गरिबांतय व्हड उर्बा तुका दिवं.
तुका क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान परगटपाचें विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुवें पाळच्याक पवित्र सभा घडलोलो चलयतलो सरस्पर देव आपल्या कृपेन तुका निरंतरी राखो. तोच तुका ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचो सेवक स्वताचो साक्षी आनी संदानाचो विश्वासी म्हणयारी करूं. पावर्त्यांक जिवोवंड आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुका खरो गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जालेल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. भावन भयणीनो, कर्नाटक गोंय प्रांत्याक ह्या वर्सा 3 जण याजक फावो जाले. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. आतां आमचो प्रांतीय उडेल कुशपावन गवळी बापांचो उपकार बावडून 2 उतरां उलयतलो. भावानो भयणीनो, वर्तो संत समकां प्रत्येक तरान कार्मेल कुटुंबाक कित्याक आमच्या ह्या कुटुंबांत आनी एक येजाक देवान आमकां फावो केला. आनी हे बाग आमकां फावो करयत जाल्यार इगर्जमातीचे आमकां मोर जाय म्हण संगीत. आनी आज आमचो गवळी बाप मानादीक बाप पिटर पॉल हांगासर येवन पावसाचे दीस वर्दीचो दीस न मेळटाना आमकां आमी जानासतना तरी आमच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन भक्तीन तरान गंभीरायन म्हण संगीत ही एक लिटर्जी गंभीरेची म्हणलो तो गंभीरची लिटर्जींत प्रकाश भरीत ताची ती उतरां आमच्या एका खंडीत प्रेरीत जातात. हांगासर येवन ताका वोट दिल्याक आमच्या समेस्त कार्मेलीत रादींच्या भावांच्या तशेंच तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी प्रत्येक तरान नवयाजाक बाप ॲरन बाबूश रॉड्रिगस हाच्या नांवान तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी न्ही देव बरें करूं उतरांनी मात्र आमच्या मागण्याचो पाठिंबो तांकां आमी बसयता. तशेंच गवळीक वावरांत तांच्या संगाता वावरूंक आमचो संगात आनी कॉपरेशन म्हणटा आमी ताका आमी बसयता. ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आज हो विशेश संभ्रम आमचो नवो येजाक मनयलो. अंदू आवाज ना, अंदू दैवीकपण मात्र देखून दैवीकपणान हें कार्य जावं दी म्हणली ताजी आशा. आनी ही सगळी लिटर्जी त्या वाटेन चल्ली म्हण संगीत असलें एक संपें बरें कुरपाळ मेट काडल्याक बाप ॲरन बाबूशाक हांव उल्हास पटयता. आज ताका उल्हास पटयता कित्याक आज ताजो दीस आनी ताणें आमकां आपोवणें दिल्ल्यान आनी देवानी इतलें कुरपा ताका फावो केल्यान हांगासर इतल्या व्हडा संख्यान प्रत्येक तरान कितल्या व्हड संख्येन आमचे येजाक आयल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाप ॲरन बाबूश आनी म्हजे मदें एक विशेश संबंद म्हण संगीत. ताचो बापूय म्हजो क्लासमेट आनी तो जॉयन जावन येता आसतना हांवें ताका सांगलें डॅडी म्हजो क्लासमेट म्हणून. आनी अशें न्ही कार्मेलीत वर्देक तो आयलो पूण ती आदली आमची इश्टागात ताज्या बापाय कडेन आसली ती जिवाळ जाली आनी ती वाडोवन आयली म्हण संगीत. आनी हांव न्हय ना हांव कित्याक ह्या जाग्यार आसा म्हणून पूण प्रत्येक तरान
चिंतल्यार बरी ह्या जाग्यार हांव पळोवलो आनी ताच्या वर्देक हांगासर रावन ताका बरें मागचें बाग म्हाका फोव केला. हे बाग देवान आमकां फोव केला. अशी सगळी लितुर्जी देवाच्या बागाची देवान दिल्या बाग दिला म्हळ्यार बरी जावन आसा. बऱ्या तरान ही विंचून काडली. पयले वर्साब कितले सोबीत इसायास प्रवादीचे हांवें तुका विंचून काडला, तूं म्हजोच आनी तूं म्हजो देखून न्हंयन तूं चल्ल्यार वळसो नाय, उदकान तूं बुडचो नाय, उजो तुका ग्रासूचो ना, उजोचो जिबो तुका नाश करचे ना, कित्याक तो म्हजोच. ही उतरां जायती आमच्या नव्या याजकान नियाळ केल्यांत आनी उपरांत दिल्लो तो जबाब याजकाच्या वर्गाचो याजक तूं सस्नाच्या सस्नाक. आनी उपरांत सांपावलांची उतरां आपणान शिकून तो घेता. सगळें संवसारांत आसलें सगळें कांयच न्हय. क्रिस्ताक हांवें मेंगून धरला, हांव क्रिस्ताचो जाला, तो म्हजोच म्हणटाने सांगला. थेंस पुरो म्हाका, थेंस म्हजें दिरवें, तीस म्हजी आस्त आनी दुसरें म्हाका कांयच ना. आनी इतलें जाता आसतना जेजूची उतरां वंचारांतलीं ताका आयको म्हणली, हांव तुका इश्ट म्हणटा. आजचें की बरें उतर कितें सांगीत जेजून आमकां. ताज्या आपोस्तलांनी निमाणें तें सांगलें, हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता, साकोर न्ही, हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. हर एका याजकाक देव इश्ट म्हूण आपयता, कित्याक ताज्या त्या मिसावान ताका वांटेली करता. अरण बाबू शास तुका हांव बरें मागता, सगळ्यांचें नांव हांव तुका बरें मागता. ही आयच्या वर्देची लितुर्जी तुज्या जिवितांत परत्यान भशेन रेकॉर्ड केल्या आसतली. परत्यान पळय आयक आनी नियाळ कर, खंडीत जावं न्ही. आज तुजे ते आसले ती उर्बा, सोम्याची सेवा करची, सोम्या सांगत आसची, सोम्याचोच जावची, उणी जावची ना. ती सडटली, वाडटली, फळादीक जातली आनी तशें जावं दी आमी मागता. ओडोलो आतां तुज्या खावसांनी उंडो दिता आसतना धर्माध्यक्षान सांगलें, लोकांनी दिल्ली धनां घे, तूं करताय तें समजून घे, तुवें हातान धरल्याची देख घे आनी कुर्साल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. आज आमी हांगासर आसले तें मागता. कुर्सायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. याजकी सेवे मुखांत न्हंयस उंडो माडूंक बागार तुकाच मोडून ताची सेवा करून जेजून केल्ल्या बरी तुका तो बोळ सकत आनी कृपा दिवन दिवं म्हूण आमी मागता. सरीस्पदाची आशिर्वादां सदांच तुजे ते आसूं दी. ताच्या जिविताची थोडी मेठां आमी आयकली. दावी जाल्लीस हांगासर केदाळ येतलो असो आनी आमकां ते आमचे थंय आकर्शीत जालो. आकर्शीत कितें जालो म्हळ्यार आनी आज ताणें गल्ली मिसायची मुस्तायकी तुमकां सांगतली. मुखार कार्मेलीत वर्दीचो एम्बलम, फाटल्यान कार्मेल माय. कार्मेल माय थंय आकर्शीत जालो. तिजे तें मग्नपणाचें मागण्याचें जीव येता थंय आकर्शीत जालो. म्हज्या कुटुंबान मागणें आसलें, हांगासर मागणें आसा, ही म्हाका सुगमाची वाट म्हणून त्या बसो ताणें मॅट काडलें आनी 13 वर्सां ह्या ताणें काडल्या मॅटांनी फाटीं रावंक ना. तो मुखार सुवून गेलो. पर्सिवेड म्हणटा आमी. त्या उपरांत तो थीर जालो आनी आज हांव हजर आसा. हांव म्हाका सोम्य संपूर्ण तरान दिवंक हजर आसा म्हूण सगळ्या पाजे मुखार ताणें सांगलें आनी आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. बाबारण बाबूश, आमी सगळे तुका शाबास म्हणटा. सरीस्पराची आशिर्वादां सदांच तुजे थंय आसूं दी. आमी आज शाबास मागता म्हणटा मात्र न्ही, आमच्या मागण्यांत तुजो आमी उडास दवरता. उज्यांत तुवें उलपनां जावंक, उदकांत तुवें बुडना जावंक, न्हंयत तुवें वळोन वचना जावंक, कसल्याय संकटांनी कसल्याय संकश्टांनी तुजें नाश जायनासतना सर्वेस्पर देव ताजे वयल्यान वचोन यशस्वी जावंक सर्वेस्पर देव तुका सर्व सक्त बळ आनी प्रत्येक तरान कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागता. त्या जाल्यार आमच्या मागण्यांत तुजो आमी उडास दवरता. हो संतोशाचो दीस आज तुवें याजकी जिविताचें मेठां सुरू केलाय. याजक मात्र न्ही, कार्मेलीत याजक. कार्मेलीत याजक देखून कार्मेलीतांचें त्या आपोवण्याचें त्या वर्दीचें लिसांवान तुज्या जिवितांत सदांच आसूं दी. मागणें आनी सेवा
तुज्या जिवितांत वळोवन दी. आमी जायते फावटी म्हणटा आमी कार्मेलीत 2 पाकेटांनी उपचे मागणे आनी अपोस्तलीक वावर हो दोनी सांगाता करन जें कितें आमच्या ह्या प्रोविन्शियल चॅप्टरान आमी सांगिल्लें प्रे एंड प्रोक्लेम माग आनी ताजे उपरांत प्रगट कर हें तुज्या जिवितांत सदांय आसूं दी. जें कितें तुवें तुज्या जिवितांत भोगलाय तो ज्या जिवितांत जोडिल्लो तो संपर्क तो तुवें भोगुल्लो हेरांत येवन वांटून तो तुका साथ जातलो. आमचो आदलो पापसे सांजो हांव पावल दुसरो ह्या 3ऱ्या शास्त्राक 13 मिलेनियम येवन ते ह्या ताच्या अपोस्तलीक पत्रांत म्हणटा कशें फिलिपाक ग्रीक येवन मनीसा लागीं आमकां जेजूक दाखय. पापसे म्हणटा ह्या दोनी काळ आसलो की तुजे लागीं येवन विचारतलो आमकां जेजूक दाखय. आनी तो म्हणटा जर तर आमचे लागीं तर जेजू ना तर आमी कशें जेजूक दाखोवचो जेजूक कशें दिवचें. भरपूर मागण्या मुखांत तुजे थंय चड आनी चड जेजू आसूं दी. सांबावलोची उतरां तुजे थंय गरज जावन दी. हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हांव एक बायल हातेर मात्र क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आनी हो अनुभव तुजे थंय आयिल्ल्या मनशाक जावं दी. आनी अशें जेजू आनी की इमॅन्युएल देव आमचे संगता जावं दी म्हूण मागता. देवान जायत्या आशिर्वादान आनी ध्यानांनी आनी गिफ्ट तुका दिल्यात. जायतीं थालेतां देवान तुका दिल्यात. उडवताना मिसाच्या सुरवेर सांगलें पूण ही सर्व थालेंतां ताजी सेवा करूंक हांवें ताजे लागीं विचारलें तुज्या ह्या ज्या जागी जिविताचो शेवट कितें. हांव सगळोच जेजूचो सगळ्या वेळार आय एम रेडी फादर ऑल द टायम. कित्याक देवान ताज्या मिसो म्हाका विंचून काडला. आय एम रेडी ऑल द टायम. केदाळाय तयार. ही तुजी उर्बा आनी तुजें बरें मन हें तुजें उदार काडीच सदांच आसूं दी. आय एम रेडी एनी टायम. लोक येत आसतना बिजी म्हणू नाका काम आसा म्हणू नाका दुसऱ्यान बायना हें काम करूंक जेजूचें मिसांव करूंक तुका जेजून आपयला. विविध रितीन तें येतलें आनी तें करून तुवें सांगलाय ऑल द टायम रेडी. हें तुजो तो ध्येय तुवें धरलो सदांच तुज्या जिवितांत खरो जावन दिवन मागता. मुख्य मनीस हांगा म्हज्या मुखार आसा आरन बाबेशाची मम्मी लिना रॉड्रिगस. बाबूश आरन आमकां सेमिनरीक जॉयन जावन 9 म्हयन्यांनी ताजो बापाय अंतरलो. जें कितें म्हज्या क्लासमेटाक जाल्लें म्हाका उडास आयलें. ताजो बापाय अंतरतना तोय सेमिनरींत आसलो पूण तो मलगडो आनी ताणें कुटुंबा खातीर फाटीं वचो जाय पडलें. जायते फावटी ह्या विशयान आमी भासाभास केल्या. देखून हांवें सांगलें आरन बाबूश तुका व्हडली 2 भयणी आसात. तूं निमानो मलगडो न्हय. लेट इट नॉट हॅपन वॉट हॅड हॅपन विथ युअर डॅडी म्हळ्यार हांवें ताज्या लागीं ते धाडला. येस प्रूव्ड इट आसतना तें सार्थक करून दाखयलां. आनी एका साथ जाला ताका मेळ्ळो तो पाठिंबो. ताजी आवय लिनाबाई म्हूण येता हांवें आनी ताज्यो 2 भयणी आनी ताजे सांगाता ताजे बावोजी तिजे जावय तांणी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन सांगलें तुवें फाटीं पळोवचें ना तुवें मुखारच येचें म्हणून. आनी तसलें भावार्थाचें धैर्य तांणी दाखयल्यान आज आरन बाबूश क्रिस्ताचो याजक जाला कार्मेलीत जाला. कार्मेलीत कुटाम लिनाबाईक सदांच ऋणी जावन आसतलें. येदोळ आसलें धाकटें तुजें कुटाम आमी सगळे तुज्या कुटुंबाचे जाले. हांव देखून आमकां संतोश तुमी आमच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्यात म्हणून ही भाग देवान आमकां फाव केला. तुमी केला त्यागाक सरस्पर देव 100 वांट्यांनी तुमकां फाटीं दिवन दी. तो संतोश समृद्धी बरेपण जेजूच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सदांच आसून दी म्हण आमच्या मागणेन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आरन बाबूशान असलें धैर्य घेतल्याक ताका आमी शाबास म्हणटा. हांव सरस्वराच्या आशिर्वादा मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. आरनाक ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. मुगोचनो फादर आरन बाबूश एक ट्रेंड सेटर. ताणें एक नवें ट्रेंड सुरू केला.
ताणें म्हळें म्हाका उल्हासूचें कार्य दुसरें नाका, हेंच उल्हासूचें कार्य देखून सगळ्यांच्या तर्फेन फादर जॉर्ज आमच्या प्रांतीय वडिलान ताका बरें मागलें, भलायकी मागली. हांव उलो दितां आमच्या गवळी बापा लागीं तांची उत्तेजनाची 2 उतरां उलोवंक. मोगाच्या प्रोविन्शियल फादर जॉर्ज, हांगाचे सुपिरियर सर याजक कार्मेलीत, तशेंच आयचो नवो याजक फादर हेरन बाबूश आनी ताची मामी, भयणी, कुटुंबदारां, सैरेदेरी, सर याजकानो, सैरेदेरानो, भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन हांव शाबास म्हणटा हेरन बाबूश हाका हर एक याजक पण खंडीत जावन एक रिस्कच दाळा म्हळ्यार आमी चलची वाट सादारण आयसार चल्ल्या बरी. सुरू कुस्नो पडटना सवकास बरें जाता चलोवंक, पूण इल्लेशे दिसांनी तें आयस जाता. आयस जाल्या उपरांत हेणे तेणे निसरता. आनी तशेंच याजकांची जिणी आयसार चलिल्ल्या बरी. देखून तुका तुवें शबितायन जिणी जियोवच्याक प्रोविन्शियल बापान जाय पुरतें मार्गदर्शन दिलां. परत तुज्या उडासाक हाडला देवाचें उतर, हे सुमेचें उतर. पूण निसरनाशें हात एकल्याचो घट्ट धरी जाय, वा तुजो हात ताच्या हातान दी, तो तुका घट धरतलो. सोम्यान घट धरलें जाल्यार आमी निसरन पडना. देखून तुज्या जिवितांत सर बरें मागता, शाबास म्हणटा तुज्या वडिलांक आनी मरण पावल्याच्या बापाक आनी कुटुंबदारांक, प्रत्येक जाण भयणीक आनी ताच्या कुटुंबाक हांव शाबास म्हणटा. तांणी भावार्थ रुता केल्ल्याक आनी जें मेळ तुवें काडलां तें शाबीतपणी सोम्याच्या कुशे प्रमाणें कर. सोम्याच्या आशिर्वादान तुका शाबास. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं गवळी बापानो. आतां आमचो नवरो याजक मनादीक बाप एरन बाबूश रॉड्रिगस आपल्या काळजांतलीं बगडां मनांतले उमाळे घेवन हांगासर फुडें येता. मोगाचेनो दिनवासनेची 2 उतरां. पयल्यान पयलें हांव दिनवास पटयता धन्या देवाक आनी कार्मेल सायबिणीक ह्या कार्मेल वोर्तांत एक याजक जावंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा मंगळूर दिएसेचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना हांचो. आयच्या ह्या भागी दिसा म्हाका याजकी दिक्षा दिवन तांणी याजकी वर्गाक म्हाका उबारला. गवळी बापानो, तुमकां देव बरें करूं. म्हज्या याजकी म्हणयारपणान सदांच तुमचे पासत आनी तुमच्या गवळीक वावरा पासत म्हजें मागणें तुमकां बसयतां. हांव मोगान उगडास करतां म्हज्या आवय बापायचो, म्हजो डॅडी देवादीन ऑजवर्ड लुद्रीक आनी मम्मी लिना रुद्रीक, म्हज्यो 2 भयणी, भावोजी आनी तांच्या भुरग्यांचो. सांगातास आमच्या कुटुंबाची मलगडी व्यक्ती म्हजी व्हडली माय सिसिलिया दल्मेदा हिसो. ल्हानपणार तावन मोगान आनी देवबिरांतीन वागोवन म्हाका भरपूर मोग दिवन आज ह्या पावंड्याक पावोवंक निरंतर मागणी तांणी भेटयल्यांत. जायतो सॅक्रिफीस तांणी केला. तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या त्यागाक देव तांकां 100 वांट्यांनी पाटी दिवं दी म्हूण हांव मागतां. हांव दिनवास पडयतां आमच्या प्रांती वडील बापांक बोव मानदीक जॉर्ज सांतोमायर हांकां. हांवें म्हजी व्हड 1 म्हयन्याक पाटी घालूंक आनी ह्याच देव तेंपलांत करूंक तांच्या लागीं उपकार मागुल्लो. पावसाळ जाल्यारी पैणाक तयारायक कश्ट जातीत म्हूण कळीत आसल्यारी तांणी संतोशान सई घाली आनी म्हाका सर रितीनी सहकार दिलो. बापानो, तुमकां देव बरें करूं. हांव सेमिनारीक भरती जाल्या तवळतावन म्हजी आशा आसली म्हजी व्हड ह्याच बाळोक जेजूच्या तेंपलांत हांवें घेजय म्हणून. म्हजें सोपाण आयच्या दिसा पूर्ण जालां. आयचो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन जावंक सर सहकार दिल्ल्या सांस्कृतिक काव्यांताचे वडील मानादीक चार्ल्स सरांव, तरबेतदार मानादीक लॅन्सी लुईस, ह्या पुणशेताचे डिरेक्टर मानादीक रोवेल सोस आनी सांस्कृतिक काव्यांताच्या सर फ्रादींक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांवें उगडास काडूंक फावो म्हज्या 2 सांगात्याचो, मानादीक रोनाल्ड फुर्तादो आनी मानादीक जेसन कुटिनो. तुमी उबे राव जाय म्हूण हांव मागतां. हांवें बरें करतना तांणी पाट तापून पाटिंबो दिला. रडतना म्हाका तांचो खान दिला. पिडेंत आसतना तांणी म्हजी जतन घेतल्या. वाट चुकतना मोगान तिदविलां आनी म्हज्या हर गरजेन म्हाका आदार दिला.
तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फ्रादी बराबर आमच्या आदीं गेल्ले आनी उपरांत आयिल्ले आमचे सांगाती फ्राद आसात. माडंत्यार, मैसूरू आनी हांगासर कार्मेल गुड्यार आमी सांगाता शिकाप जोडुल्लें. आमी सांगाता मागणें केलां, सांगाता खेळ्ळ्याव, सांगाता संतोश पावल्याव आनी थोडे फावटी सगडल्याव सयत. आज हांव अभिमानान हांव एक कार्मेलीत म्हूण सांगूंक जायत्या कारणां पैकी एक कारण म्हळ्यार हांवें तांचे संगी अनुभव केल्लें तें भाव बांदावपण, तें सांगातपण. सर म्हज्या कार्मेलीत भावांक देव बरें करूं. हांव उपकार बावडटां आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापाचो, मानादीक आर्चिबाल्ड गोसाल, मानादीक चार्ल्स सराव आनी मानादीक पियूस सोज हांचे बराबर विविध हंतांनी म्हाका तरबेती दिल्ल्या वडील बापांक, तरबेतदारांक आनी अत्मीक डिरेक्टरांक हांव आभारी जावन आसां. आयच्या दिसा हांव विशेश रितीन उगडास काडूंक आशेतां सौग कार्मेलीत फ्रादींचो. 2 संदर्भांनी म्हज्या कुटुंबाक म्हजी चड गरज आसा म्हूण म्हाका भोगल्लें. जर त्या वेळार हांवें निर्धार घेतिल्लो तर आज एक याजक जावन हांव तुमचे मुखार आसतो ना कोण ना. त्या संदिग्ध परिस्थितींत तुमच्या पुताक तुमी आमकां दिला, तुमच्या पुताच्या जाग्यार आमी आसा म्हणून म्हज्या कुटुंबा सांगाता रावल्ले याजक ह्या कोवेंदाचे तवळचे वडील बाप मानादीक जॉर्ज सांतुमायर, भावांचे तरबेतदार जावन आशिल्ले मानादीक ऑल्विन सिकेर, म्हाका कार्मेल वोडदीक हाडिल्ले मानादीक दीप फेर्नांद आनी तवळचे प्रांतीय वडील मानादीक आर्चिबाल्ड गोसाल हांकां म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन हांव दिनवास पाठयतां. पयशिल्ल्या गुलबर्गातावन आज म्हज्या मोगाचे इश्ट याजक पावल्यात. म्हजी दियाकोन मण्यारपणाची सेवा हांवें गुलबर्गा दियेसींत केल्ली. जिणयेंत सदांच उगडासान उरचे तसलो सेवेचो आनी अध्यात्मीक अनुभव हांवें थंयसर जोडलो. हो अवकाश म्हाका कन्न दिल्ल्या गुलबर्गा दियेसीचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर रॉबर्ट मिरांदा, मानादीक विन्सेंट पिरेरा, मानादीक स्टॅनी गोवियस आनी सांगाती याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आजच्या दिसा हांगासर आसात जेपू सेमिनारीचे रेक्टर मानादीक रोनाल्ड सराव, जेपू फिरगजेचे म्हज्या फिरगजेचे विगार मानादीक मॅक्सिम सोजू आनी जेपू सेमिनारीचे प्राध्यापक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जिणयेच्या विविध हंतांनी लिसांव शिकोवन एक बरो मनीस जावन जिव म्हाका शिकयल्ली म्हजी साबार शिक्षक शिक्षकी आज हांगासर हाजीर आसात. तुमकांय देव बरें करूं. आय थँक ऑल माय टिचर्स हू इन डिफरंट स्टेजीस ऑफ माय लायफ हॅव फॉर्म्ड मी अँड मेड मी वॉट आय एम टुडे. थँक यू व्हेरी मच. म्हजो मोग दवरून पयस आनी लागीं तावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमान भाग घेवन म्हजे खातीर मागिल्ल्या सर्व कार्मेलीत फ्रादींक, याजकांक, कार्मेलीत भितरल्या माद्रींक, धर्म भयणींक, सेक्युलर कार्मेलीत सांद्यांक, मडंत्यार आशा दिवपाच्या भावांक, सर म्हज्या कुटुंबादारांक, इश्टांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आयच्या संभ्रमाची लितूरची भोव सुबीत आनी अर्थभरीत रितीन चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक ऑल्विन सिकेर आनी तांकां आदार दिल्ल्या मानादीक रिचर्ड सल्डाना आनी सांजुजे कोवेंदाच्या फ्रादींक म्हजे दिनवास. आज रंगीन रितीन गायन कर्ण आमकां ह्या संभ्रमान दैवीक अनुभव सोडूंक आदार दिल्ल्या कार्मेल कॉयर आनी ताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या फ्राद प्रणय पिरेरा तुमकां म्हजे दिनवास. सोबीत फुलांनी आल्तार सोबयल्ल्या मॅक्स क्रिएशन्स हाचो मालक म्हजो बाप्पू मानेस मॅक्सिम लुद्रीक हांकां देव बरें करूं. वर्दीचें आमंत्रण पत्र तयार करून दिवन आयच्या संभ्रमाचें छायाग्रहण आनी कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर शीद प्रसार करून आदार दिल्ल्या कार्मेल स्टुडियोचे डिरेक्टर मानादीक स्टीवन लोबो हांकां देव बरें करूं. घरास रांदिल्लें रुचीक जेवण तयार केलां ब्लूबर्ड्स कॅटरर्स हाची मालकी म्हजी मामी सिंथिया डिसोजा हिका आनी शिबंदेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जागी तरबेती एक लांब पैण म्हज्या मोगाच्या जायत्या जाणांनी ह्या पैणा वेळार म्हाका मागण्याचो आनी हेर रितीचो आदार दिला. सर्वांचो म्हाका उगडास आसा पूण सगळ्यांची नांवां काडिना. पूण विशेश रितीन म्हजी आध्यात्मीक आवय बापाय जावन म्हाका आदार दिल्लीं आसात मानेस्त फेलिक्स आनी मानेस्तीन सिंथिया सल्डाना, सांगातास मानेस्त डेनिस आनी मानेस्तीन लुइसा जोवाकिन हांचो हांव उपकार बावडटां. मानेस्त फेलिक्स आनी सिंथिया सल्डाना हांगासर हाजीर आसात. तांणी मुखार येयचें आनी म्हजें तां प्रमाणपत्र घेवन मान स्विकार करचें म्हूण हांव उलो दितां.
परत येवपटी सर्वांक देव बरें करूं. उल्हास तुका फादर बाबुशा, तुज्या फुडल्या याजकी जिणेंत आमी तुका बरें मागता. भोवन भयणीनो, हांगासर ही अर्दीची कार्यावळ सोंपता. आतां निमाणें गीत गायतना गवळी बाप आनी वेदे वयले याजक भितर साक्रिस्तीक वेतात. हेरा याजकांनी तुमची मिसाची मुस्तायकी तुमच्या बसकेचेर सोडची. आयिल्ल्यासर सोयऱ्यांक हांगासर म्हज्या उजव्या ग्रोट्ट्या लागींच्या 2 हॉलांनी जेवण तयार करून दवरलें आसा. कोणाक मेटां सोडूंक वयर वचोंक कस जातात तांणी सकयल्या हॉलांत जेवण स्विकार करचें. सर्व याजकांनी आनी धर्म भयणींनी आमच्या कोवेंताच्या जेवणा सालाक वेचें. आमचे भाव तुमकां वाट दाखयतले. तुमी सर्वांनी दादोश जेवन घरा वचोचे, पूण जेवण विबाड करूंक नजो म्हणून फादर एरन बाबुशाच्या कुटुंबदारांनी प्रत्येक सावन विनंती केल्या. एक कळवणी आसा, फाल्यां सांजेर 6 वरांचेर ह्या वर्सा वर्द मेळिल्ले 3 जण नवे याजक, बाब जेसन कुटिनो, बाप रोनाल्ड फुटाडो आनी बाप एरन बाबुशा आपलें पयलें मिसाचें बलिदान हांगासर जेजू बाळकाच्या पुंतळांत भेटयतले. ह्या मिसांत वांटेली जावं तांचे पासत मागोवंक तुमकां आमचो मोगास उलो. सोमेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया आनी निमाणें गीत गावया. हांव उलो दितां. हें निमाणें गीत गायता आसतना सर्व याजकांनी भायर पोर्टिकोक वेचें, थंयसर एक तस्वीर काडची. देव बरें करूं. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.